5.5 वर्सांचेर पयले एडमिशनाचे अंदूं निमाणें वर्स, फुडल्या वर्सा सावन 6 वर्सां पुराय जावपाची सक्ती NEP लागू जाल्ल्यान नेम, शिक्षण संचालकान केलें स्पश्ट. पेडण्यां खाजण्या अल्पवयीन चलयेची पिडापीड, समीर कोरगांवकाराचेर FIR, कागाळ करूनय पुलिसांचो कारवायेक कळाव, जमाव पुलिशेंत. म्हादयचेर सरकार सिरियस, प्रवाहान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो कोर्टाक, कळसा बंडुराचे जॉयंट इन्स्पेक्शन मागला, मुख्यमंत्र्याची काँग्रेसीचे निंबाळकराक जाप. बेकायदेशीर बांदकामां विशीं हायकोर्टाचे अर्दीचेर सरकार करता विचार, जून मेरेन प्राज, पालिका पंचायतीचोय हय सायबा, सरकार म्हणटा ठोस उपाय काडटा. नेरूल पुला लागसार PWDचे जागेंतली 31 अतिक्रमणां ऑथॉरिटीन वडयली मोडून, मोरजी आनी मांद्रे वाठारांत हायकोर्टाचे अर्दी प्रमाण बांदकामांचो सर्वे सुरू. नगरगांव श्रवण बर्वे गळो ओंदून मरण, पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत स्पश्ट, फॉरेन्सिक रिपोर्ट जातलो सांतिनेज मसुंडेत, निमणे संस्कार, आपाचो पुलिसांचेर आरोप. वक्फ बोर्ड कायद्या आड सुप्रीम कोर्टात 75 याचिका, अंतरीम थाकायेक कोर्टाचो न्हयकार, अंतरीम आदेशा विशीं आज सुनावणी, सॉलिसिटर जनरल मांडटलो सरकाराची बाजू. संजीव खन्ना उपरांत भारताचो 52वो सरन्यायाधीश म्हणून BR गवई 14 मायाक घेतलो सोपूत. नॅशनल हेराल्ड आनी यंग इंडिया कंपनी स्कॅमाचे केशींत ईडीचे सोनिया राहुल गांधीचेर चार्जशीट, संपत्ती जप्त करूंक हालचाली, काँग्रेसीची देशभर निदर्शनां. अमेरिकेकडे वादा उपरांत चीनाचे भारताकडे बरे संबंद दवरूंक यत्न, अंदू 85,000 मायज भारतीय विजांक दिल्ली मान्यताय, अमेरिकेचे चीनाचेर 245% टॅरिफ.